सगळ्या पोरसांकडोया देवाची कौतिक विस्मिता नवीन गीत रुजून गाया परमेश्वरा वाखाणा शेखान शेती देवा सोडगी तांगाया सगळ्या पोरसांकडोया देवाची कौतिक विस्मिता परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोन अंगोळा वैखाळप नांव देवाचें उरगोटाक काडून ताचें सगळ्या पोरसांकडोया देवाची कौतिक विस्मिता मोगाल इश्टांनो तुमकां सगल्यांक बरी सांज जावन येता आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या नोवेनांत आनी मिसान भाग घेवंक पयले सुवातेर आमी आमच्या भावा भयणी पासून मागून घेवया जीं थोडीं हॉस्पिटलान आसा थोडीं घरा इलाज घेता बरी भलायकी मागया तांकां रोमाल्दो गुरजांव दोमिंगोस दायस पावलो मिकी सिक्वेरा मायकल फेर्नांडीस डॉमिनिक नुनीस आनीक नेवीस डिसा हो भाव निकतोच हॉस्पिटलान आसा ताकाय देवाची बरी भलायकी फावो जावंक हे मिसान भाग घेतना हीं कितें इंतेसांवां आमी बापाक उबारता ओतमे पासून मागून घेता फेलू कार्दोजो पयलो जुल्म दीस देवाक दिनवासता हे भुरग्या पासत देवाचें देणें हे कुटुंबाक फिलीप फ्रांसीस फेर्नांडीस दिनवासणीचे मीस पेटयता लुईस आनी रोजिता आनीक देवाक दिनवासता 35 years of marriage जेफ्री आनी कतारीन खोर्दो तेच भाशेन मोगाल इश्टांदो आज आमी आमच्या भावाक पेपेच्युअल सुक्कूर फेर्नांडीस हाका निमणो आदिवस केला ताचें मरण केलां सकाळच्या वेळार हें बलिदानान केरीत भाशेन ताचे ओतमे पासत आनी ताच्या कुटुंबा पासत मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र ओतम्याचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं सगळ्यो आमच्यो गरजो हांगासर हाडटना देवाक वाखाणुया देवान क्रिस्ती कुटुंबान आमकां जल्मान हाडल्यात आनी आपले साक्षीदार जावंक जेजू आनी बागीन पावलो आयच्या वाचपांनी उलो करता हें बलिदान बापाक मानतलें जाल्यार आमचें अंतस्कोण साफ करुया देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालती खायन म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पासत भाग्योन सदां सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्वेस्पोट देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां ससणीच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया काकूत खोर सोमिया काकलूत कोर क्रिस्ता काकूत खोर क्रिस्ता काकलूत कोर सुमिया काकूत खोर सोमिया काकलूत कोर प्रार्थुया
देवा आमच्या मोगाल बापा, तुजी मनावोल कदींच चुकोना. नोश्टें तें सगलें आमचें तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगलें आमकां दी. ही आमी खालते काळजान मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरेद तुजे सगळ्यांची येत हांव आनी राजवट चलयत हांव ससनाच्या ससनांक. आमेन. बाग्योंत पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्ता सोवें आसा आनी आमकां बासयला तें जिवीत परगटूंक देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्लो पावलू तिमोथाक आपल्या आपुरबायच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापान आमच्या सुम्या क्रिस्ता जेजू कडसून तुका कृपा, दया आनी शांती मेळूं. म्हज्या मागण्यांनी थांबून आसतना रात दीस तुजो उगडास करता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दितां. म्हज्या पुर्वजांनी केल्लें तशेंच नितोल अंतस्करणान हांवूय ताची सेवा करतां. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बिजुडायेचो ओतमो दिवंक ना, बोगरगोटायेचो, मोगाचो आनी आप दोमावेनेचो म्हणटच आमच्या सुम्याचो गोवाय कसो उबो रावंक लोजें नाका. वा हांव ताचो कैदी जाला म्हूण म्हजे पासत तुवें लोचचें न्हय. देवाची पदवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमाना खातीर खोस सोंसून घे. आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय, पूण आपली येवजण शार्ती पावोवचे खातीर आनी आपले कृपेचें देणें पासत ताणें आमची सुरवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावपाक आपयल्यांत. ही कृपा जेजू क्रिस्ता सोवें काला आदीं आमकां दवरलेली, पूण जेन्ना आमचो सुनवंदार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. ताणें मरणाचो भोसण केलो आनी शुभ वर्तमाना वरवीं जिवीत आनीक उमरून फांकोशें केलें. हें शुभ वर्तमानाचो परगटणार धर्मदूत आनी शिकणार देवान म्हाका नेमला. तेच पासत हांव हे कोश्ट भोगतां तरूय हांवें विस्वास साणूंक ना, कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास दवरला तें हांव जाणो. आनी म्हाका दवरून दिल्लो थेवो तो दीस ते पर्यान सांबाळूंक ताका थांक आसा म्हूण म्हाका दुबाव ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. म्हजे दोले सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. म्हणुया, म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. सर्ग तुजें तिखान तुय म्हजे दोळे तुजेर उबारून लायता. जबाब म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. जशें चाकराचे दोळे आपल्या दुन्याचेर हातांचेर गोड लायलोले आसात, जशें चाकुर्णीचे दोळे आपले घरकाराचेर हातांचेर गोड दवरलेले आसात, तशेंच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची खालकूत करसर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय स्वामी म्हणटा. पुनर्जन्मपण आनी जिवीत हांवूच जो कोण म्हजे विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. सर्वेस्पराक जोय.
सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सदुकी पक्षाचे मनीस पुनर्जन्म ना म्हणटात. जेजूशी येवन तांणी ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी, मोइजेसान अशें बरयलां, भुरगें बाल नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताचे भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी संसोत नासतना मेलो. आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो. ताकाय संसोत ना जाली. आनी तसोच तिसरो, ते 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले, पूण भुरगें बाल जालें ना. सगल्यावन निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाल्ले म्हणटूच पुनर्जन्मपणांत सगळें नवें जिवन जातलीं तेन्ना तांचे भितरलो कोणाची पोतीन ती जातली. आनी जेजून परतिपालवून तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकान, न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकलो देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. मेलोल्यांतलें नवें जिवन जातूच दादले तशेंच बायल्यो लग्न जायनात. बोगोर स्वर्गाचे देवदूतां सारकीं जातात. मेल्ल्याचे पुनर्जन्मपणांत संबंदीन पळोवया. अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोइजेसाक सांगलेलें म्हूण तुमच्या पुस्तकार झिलकुटाची खबर मेळटा थंय तुमी वाचूंक ना बी. मेल्ल्यांचो न्हय, बोगोर जिवे आसलेल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टदो, पयलें वाचप बागेन पावलू आपल्या मोगाच्या शिसाक तिमोथाक ही आपुरबायची मोगाची चीट बरयता. आपल्या काळजाचे उलास उद्गारता. दूख सूख हे चिटींतल्यान आपल्या मोगाच्या पूत म्हूण ताका उलो करतात. म्हणटा तिमोथाक, गोठाय घे, विस्वास दवर, देवाचेर बावाट दवर. बागेन पावलू मोगाल इश्टंदो ही चीट सोंपयतना अशें म्हणटा, आपूण शुभ वर्तमानाचो परगोटणार, धर्मदूत आनी शिंकयणार देवान म्हाका मागला. बागेन पावलू कोण? जाणें ताचें जिवीत वाचलां, ताची म्हायती घेतलेली आसा. ओ बागेन पावलू क्रिस्तांवांचो दुस्मान, द एनिमी नंबर 1 of the first Christians. दर एका क्रिस्तांवांक तो जिवेशी मारूंक हो ताचो आवंडो, हो ताचो हेतू आसलेलो. He wanted to destroy Christianity. पूण दमास्काचे वाटेर जेन्ना देव ताचें जिवीत बदलता, हो साऊल आसलेलो पावल जाता. Saul turns to be Paul. जेजू ताची नुसरणी करता. आपली ओळख ताच्या काळजांनी घेवता. आनी आतां पावलू सावरना. न्हय फकत आपुणूच, पूण दुसऱ्या शिसांक, पाटलावदारांक एक गोठायची जाणवाय शिंपडायता. तो म्हणटा, भियेनाका. आयच्या ह्या चड मोलाच्या पयल्या वाचपान 3 वस्तू मोगाल इश्टांदो पावलू न्हय फकत तिमोथाक बरयता, पूण दर एका क्रिस्तांवांक, आमकां, आमच्या कुटुंबाक, हे आधुनीक काळांत. तो म्हणटा, देवान दिल्ली कुरपा जागोय म्हूण तुमकां उगडास करता. द फर्स्ट थिंग, रिमेंबर गॉड्स ग्रेस. गॉड हॅज गिवन यू द ग्रेस. अवेक गॉड्स ग्रेस विदीन युअर लायफ. आमी तर आमचें जिवीत जियेता ह्या दुडू ग्रेस्कायचेर न्हय,
जेवण खाणाचेर न्हय. इट इज गॉड्स ग्रेस, देवाची कृपा आमच्या भितर आसा म्हणून आमकां स्वास मेवता, आमकां देवाची जाणवाय मेवता. तोच मागीर पावलो म्हणटा, God's grace is sufficient for me to suffer all the pains and sufferings. So पयले सुवातेर बागीन पावलो म्हणटा, देवाची कृपा आमच्या काळजांनी आसा ती जागृत करुया. दुसरे सुवातेर, सुम्याचो गोवाय कसो उबो रावंक लज्जा नाका. डोंट बी ashamed to witness the risen Lord. लज्जा नाका. खंयच तूं वच, तुमच्या काम धंद्यान, तुमच्या शाळेंत, तुमच्या घरांनी वा दुसऱ्या लागीं उलयतना, be proud of your Catholic faith. Be proud that God lives within you. Be proud that you are a Christian. सुम्याचो गोवाय जावंक, to be a witness to Jesus Christ, लज्जा नाका. आनी तिसऱ्या सुवातेर मोगाल इश्टांदो, देवाचेर पदवेचेर पातयो शुभ कोश्ट सोंसून घे. Trust only God. And when you trust God, God gives you the grace to suffer and to face all the consequences. आयच्या मिसान भाग घेताना हेंच तिनूय वस्तू मागून घेवया. पयले सुवातेर देवाची साक्षीदार आमी लॉसचे न्हय. देवाची उतर परगटूंक देवाची कृपा आमचे भितर आसा म्हूण आमकांच आमी जागृत करुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रतिमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तूं आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासनाच्या सासनाक सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाचे वावरान केला. तो आमकां ओतमीक पिवून जातलो. सासनाच्या सासनाक सर्वेस्पराक जय. म्हजे इश्टांदो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर्पर्व बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. मोगाल बापा, तुजेर पातयेवन तुका भेटोवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमचीं पातकां भोगोस आनी हें बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. हय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारान ससनाच्या देवा सर्व केल्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संबोरता, जिवे बावारतान ताचें पुनर्जन पोर कोट्टा. तीर परवाशान ताचे मोहिमेवेंत येण्याक ओत रेखता. देखून आतां देवदूतान भक्त संगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार बोडल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश मरूंक सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो
तो आपल्याशी सांग दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्ज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातली पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्ज, नव्यान सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वावरतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबताचो घूट परगोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सुमची काल सुखा समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरगो शेवतले आमी सोमेस्तांक पवित्र वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे वीस चालुली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो बागेवन बाप, डेक्लन आमचो गवली बाप आनी सगल्या याज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो सर्वेस्परा तुज्या चाकराची सुकोर परपेच्युअल फर्नांडीस हाची काकूत कर. ताके संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जन जावं. पुनर्जन्मपणाचो बरवसर मेल्यान ते आमच्या भावाभिनेची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टगुती मेल्ले सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पोलिंग फाव कर. आमा सोमेसांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती बागेन दता आनी सर्व काली तुका मनावल्या ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहीम गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र एकपणांत सर पदवीदार बापा, सर वर्दुनान वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुनमंडळाची याज्ञा मनान धरुया. सगळी आमची मागणी, आमची गरजो हे वेळार हांगासर हाडुया आनी तेच जेजून दिल्लें मागणी बडा विस्वासान उचारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सन्मुदरा जेजू क्रिस्ताचे हेनाक आमी बरभशेन ओत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकातांतली वाठाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळतो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी.
ए देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती हे शेलेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. स्पिरिच्युअल कम्युनियन हें मागणें हे वेळार आमी बरोबर म्हणुया. मोगाला जेजू हांव सोत मानतां तूं खरेंच पवित्र साक्रामेंतांत आसा म्हूण. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आश येता. पूण ह्या वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना. देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तरी हे म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोठ वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सोरशिल्लो वेगळो सोरूंक निर्मी नाका. आमेन. जेजू मोगाच्या आगोट्या आमची लासूंदी काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान तुज्या मोगाच्या उज्यान जोयराक द्वेस सोडटा तुवें आमी मोगाच्या आगोट्या आमची लासूंदी काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान तुज्या मोगाच्या उज्यान जोय जोगळी पेट्टा तुवें आमी शांती हाडूं जोय चूक फोट वस्तात तुवें आमी नीज सोत शिंपडां जेजू मोगाच्या आगोट्या आमची लासूंदी काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान तुज्या मोगाच्या उज्यान. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हूय बगर सोतान आनी खोडण्यांनी तुजे तायन आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सुर्गीचे राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यांक आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन. नोवेनाचे मागणें करचे आदीं कार्यक्रम फाल्यां इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. पोर ऑफ द फिस्ट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रायस्ट द इटर्नल हाय प्रिस्ट हें मीस जातलें 5:30. फ्रायडे इंग्लीश मास 5 एडोरेशन 5:30, मास 5:45. द फिस्ट ऑफ द होली ट्रिनिटी 7 तारखेर आयताराक.
इंग्लीश मीस 10 आनी 11:30 कोंकणी मीस. 13 तारखेर सांत आंतोनूची परब फेस्ताची मीस आमी लायव्ह स्ट्रीम कोत्तले सोनवार पडटा 5 PM. आनी 14 तारखेर सांगला ते प्रमाणे गोंयकार आख्ख्या UKन रावता तांणी हे मिसान भाग घेवचो मास अँड होली एडोरेशन. हे दिसाक इज अ फिस्ट ऑफ कॉर्पस क्रिस्ती, जेजूचे कुडी आनी रक्ताचें परब ती. म्हणटूच आख्खे सगळे गोंयकार वन बॉडी वन लॉर्ड वन कम्युनिटी आमी मिसान भाग घेतले. हांव उदीक जाल्यार ह्या दुयेंसा वरवीं आमचे भाव दुयेंत आसा मरून गेल्ल्या आनी दुसरे गरजा पासत हे मिसांतल्यान मागतले. हांव नोवेना Perpetual सायबिणीचे. इमाये Perpetualची पोळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुजे लागीं तुजे पांया लागीं हांव प्रार्थून तुका आनी दवरतां तुजेर सगलो म्हजो विस्वास. हे माये काकुतीची चुरचुरे खोर म्हजे हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवेसाची पातक्यांची. जा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एक दुर्बल पातक्याक जो येता आनी आपणाकूच भेटयता तुका. तुजो सासणाचो चाकूर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे थायन. जशें हांव स्वत मानतां म्हजे सासणाच्या साल्वसांवाची. जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलोलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जोयत व्हरतलों. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाच्या ताळणेंत तुजो आदार मागोना जायत म्हूण. आनी हे वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो पळय उपकार जो मागतां तुजे थायन. तुमचे उपकार हे वेळार मुखार घालुया. हे सगळे उपकार हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोंक. उदीक करून कोणाच्या चोपक्यांच्या वेळार मारये Perpetualचे निर्मिनाखा हांवें साणूक म्हज्या देवाक वशेन जावं. बरोबर आमी म्हणुया. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जें आसा उसरे भितर सुदो आनी सदैक सोपूच येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जें आसा उसरे भितर सुदो आनी सदैक सोपूच येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जें आसा उसरे भितर सुदो आनी सदैक सोपूच येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारिया आदार दी ओदृश्टाक संपडलेल्यांक मजत खोर ओस्कोत काळजाच्यांक कुशाल खोर दुखांक घोळयतल्यांक माग पोरजे पासून जा शारिती देवाच्या मुनियारांची विनोद खोर सगल्या देवाक भेटलेल्या ओस्तऱ्यां पासत फाव को तुजो आदार सगल्यांचें मागतां तुजो सासणाचो आलाशिरो. Perpetual सायबिणी माग आमचे पासत. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पुतोत्मो आमचेर आनी आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Per Succour सायगिणी तूं आमची राणी विसरो नाका गे आमची मागणी पुरपादी आमकां दुखानी रोजा आमी सोमेस्तानी आमची बातकां विनोती कोरबाये तुझ्याच पुतना लागीं मेळून घेवशाक आमी सोगीची देणी विनोती कोरबाये तुझ्याच पुतना लागीं मेळून घेवशाक आमी सोगीची देणी. मोगाल इश्टांनो, तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी ह्या बलिदानान भाग घेतले म्हणून उपकार मागतलो सगळे लागीं. गोवन चॅप्लन्सी यूट्यूब चॅनल हें सबस्क्रायब करचें. थंयसर एक बेल बटन आसा, ताका तुमी क्लिक करचो, कित्याक तुमकां सगळे दुसऱ्या आमच्या सर्विसांचो अपडेट मेळटलो. देव बरें करूं. स्टे सेफ.